महाराष्ट्र इलेक्शन्स विधानसभा इलेक्शन 2024 हे एक अभूतपूर्व असो आमकां आयज निकाल पळोवपाक मेळटा। आता मेरेनचो जो ट्रेंड आसा हाच्या प्रमाणे आमी पळयता की 230च्या पार आमी गेलेली आसा। हे अभूतपूर्व जे यश आसा हे प्रत्येक एका कार्यकर्त्यापासून आमचे जे प्रमुख नेते आसा आणि त्याचबरोबर श्री नरेंद्र मोदीजी ज्यांच्या लिडरशिपीच्या सकयल हे येदे व्हडले इलेक्शन घडले। आमच्या महाराष्ट्रान महायुतीच्या बरोबर हे इलेक्शन जेन्ना घडत असताना आमी पळयले की सगळ्यांचो साथ असलो म्हणूनच आमी हो येदो व्हडले यश आमी प्राप्त करू शकले। महायुतीतले हे सरकार घडयता असताना म्हाका दिसता दर एका कार्यकर्त्याक हांव हांगाल्यान सगळ्यांक तांकां अभिनंदन करता, तांकां शुभेच्छा दिता, कित्याक हे सगळे यश जे आसा पळय न्ही प्रत्येक लोकां मेरेन महायुतीचे विचार पावप आणि महायुतीचे सरकार हाडप हे कित्याक गरजेचे आसा हे प्रत्येक त्या कार्यकर्त्यान दाखवून दिलेले आसा। तांच्या दीस रातांची मेहनत आसा ही फळाक आयलेली आसा। पक्षान जबाबदारी दिवन कोकण ठाणे विभागान म्हाका जेन्ना महिला मोर्चाच्या कामा खातीर धाडलेले तेन्ना हांवें पळयलें की प्रतिसाद हो खरोच वेगळ्या तिकतीन आसलो आणि खास करून हांगासर मेन्शन करतना हांव म्हणपाक सोदतां की महायुतीन पयलींच्यान हो विचार घेतलो आणि ताच्याच खातीर बऱ्यांतल्यो बऱ्यो योजना आमी येताना आमी पळयल्यो। 6 म्हयन्याच पयलीं तांच्यांनी डिक्लेअर केल्लेली लाडकी बहीण योजना, माझी लाडकी बहीण योजना ही सगळ्या तळागाळांतल्या लोकां मेरेन पावली आणि म्हाका दिसता महिलांनी उत्स्फूर्त प्रतिसादय दिलो। आमकां ती सगळी संख्या मतदानाच्या संख्येनय मेळ्ळी आणि म्हाका दिसता एक अशीच पब्लीक मिटींग जेन्ना हांवें अटेंड केल्लेली कणकवली भागात तेन्ना हांवें अशें म्हटलेलें की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी म्हटलेले की स्वराज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा आहे। त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राच्या ह्या विधानसभेच्या इलेक्शनात म्हणत असताना की महायुतीचे सरकार व्हावे ही जनतेची इच्छा आहे आणि म्हाका दिसता ती जनतेन इच्छा जी आसा पळय आपली प्रगट केलेली आसा आणि आयज 230च्या वयर म्हाका दिसता संख्येन आमचे महायुतीचे सरकार घडटा। हे पळयता असताना आमचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी, श्री अमित शहाजी आणि त्याचबरोबर श्री भूपेन यादवजी जे प्रभारी आशिल्ले महाराष्ट्र इलेक्शनाचे, आमचे महायुतीतले तीनय वांगडी श्री देवेंद्र फडणवीसजी, श्री एकनाथ शिंदेजी आणि श्री अजित पवारजी हांकां खूप खूप हांगाल्यान हांव अभिनंदन करता। मॅडम तुमचा स्वतःचा अनुभव एज अ सहप्रभारी म्हणून कसो? सहप्रभारी म्हणून कोकण ठाणे विभागात जेन्ना काम केले तेन्ना लागीं 5 जिल्हे म्हणजे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे आणि त्याचबरोबर पालघर या क्षेत्रांत काम केले। पालघर ही अशी एक मुद्दमून मेन्शन करताना पालघर हे एक अशें डिस्ट्रिक्ट आशिल्ले जे तर हाच्या पयलीं आमकां इतलो उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळनासलो। गेल्या लोकसभेच्या इलेक्शनात जवळजवळ 33,000च्या मताधिक्यान आमी श्री डॉक्टर हेमंत साबराजी आसात तांकां निवडून हाडले आणि ह्याच बळाचेर ह्या फावटी 4 सीट्स ज्यो आसलेल्यो ह्यो भारतीय जनता पार्टीकडे दिल्लेल्यो आणि ह्या भितरले 4 सीटां भितरले आमी 3 सीट जिखली आणि 1 सीट जी आसा ही निव्वळ काही 4,000च्या फरकान आमी खंय तरी फाटी पडली, ती म्हणजे डहाणू सीट आसलेली। पण म्हाका दिसता हालींच जे प्रकरण घडलेले नालासोपाराचे थंय सुद्धा आमी पळयता की श्री राजन नाईकजी हांच्यांनी बऱ्या मताधिक्यान आपलो विजय असो ठासून दवरलेलो आसा। सो म्हाका दिसता हे इलेक्शनाकडे केल्लेले जो तांचो स्टंट आशिल्लो हो तांकांच खंयसर तरी म्हाग पडलो आणि आमच्या व्हडल्या नेत्यांचेर जे तांच्यांनी असले आरोप केलेले हे बी तांकां दाखोवन दिता की हे असले आरोप करून तुमी इलेक्शनात जिखूंक शकना। ते बीव्हीएचे दोनय लिडर्स आसतले हांकां आमी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी दाखोवन दिलेले आसा की आमी असल्या म्हणजे असल्या दडपशाही सकयल आमी आता रावचे ना आणि ताच्याच खातीर राजन नाईक आणि त्याचबरोबर स्नेहा दुबे हे वसईन तांणी इलेक्शन लढयले। ही दोगूय जाणां जिखून आयली। हांव जितल्या मतदारसंघांनी गेले थंय पळयता आसतना आमच्या थंयसल्या कॅन्डिडेटांचो विजय हो निश्चित जाल्लो आसा आणि त्याच्या उपरांत तांकां हांव हांगाल्यान तुमच्या मार्फत खूप खूप अभिनंदन दिता। कार्यकर्ते तुम्ही पळयतात GNH।